हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आनी देवाक दिन वचनी, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत रित्यान तुझ्या जिवितान काम करता, तो सोबीत रित्यान म्हज्या जिवितान काम करता. तेजी जिवीत म्हजे भितर आसा, तेजी जिवीत संपूर्णकायेन तुका वाट दाखयता. आमेन. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी जिवे आणि महिमेवन देवाक दिन वाचूया. अन्य भाशेन ताची आराधना करूया. ओब्राशीन तलावात्र मासेके मारो कोमोंत्र लाका बारो को कोंदा लावा किबा रिका शिंदा लावात्र मासेके rabatro montro otra bazekeria lala. Oh hallelujah. Bashondele veke mantra lande. Amatro otra masiketra lande. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. John chapter 10 verse 7, 8, 9, 10 आमकां सांगता. देखून जेजूक आनी एक फावट तांकां म्हळें, हांव तुमकां सच सांगता, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदी आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत, ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तो तांकां जिवीत मेळोवन दिवंक आनी ते तांकां सुबामपणान मेळोवन दिवंक आयला. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर ह्या सुवातेचेर आमकां सांगता की जेजू क्रिस्त जावन आसा मेंढराचें दार. स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमकां दार. आनी त्या दारान आमकां भितर सरूंक जाय. कित्याक चोर येता तो फकत चोरूंक येता, पूण जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान येता तो आमकां सुबामपणान जिवीत दिवच्या पासत, तारण दिवच्या पासत. कित्याक चोर येता तो फकत इबाड करूंक येता, नागोवंक येता, चोरूंक येता, पूण जेजू क्रिस्त येता आमकां आशिर्वादान भरूंक. स्वामी जेजू क्रिस्त येता आमकां आपल्या जिवितान भरूंक. कित्याक तो जावन आसा दार. स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा दार. त्या दारान आमकां भितर वचोंक जाय मोगाच्यान. तेच दार आसा आमकां सरकाराच्यान वचोंक. तेच दार आसा आमकां जिविता वाटेन. तेच दार आसा आमच्या जिविताक आनी आमकां दुसरें दार ना. आमचो गवळी आनी आमी ताची मेंढरां. ओ हालेलुया. तो आमचो गवळी मोगाच्यान आनी आमी ताची मेंढरां. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. ह्या वेळार त्या सामर्थ्यशाली देवाक दिन वाचूया, ज्या देवाकडे जिवीत आसा मोगाच्यान, तारण आसा, सुटका आसा. हालेलुया. माझ्या देवाक दिन वाचता. हात वयर उबारून दिन वाचता देवाक ह्या वेळार. तुमकां दिलेले हर एका देण्या पासून. दिल की गहराई से मैं करूं धन्यवाद. अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूंगा. नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला. दिल की गहराई से मैं करूं धन्यवाद. अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूंगा. नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला.
आशीषों से तूने भरा है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है। अब मैं चाहूंगा तेरे ही नाम को, सबको बताऊंगा यीशु जिंदा है। तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा। यीशु तू ही है, यीशु मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा। तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा। आमचे दोन्ही हात वर उभारून या वेळात देवाक दिन वाचूया, देवाची हाजीर पण आमच्यामध्ये असते। दिल की गहराई से मैं करूँ धन्यवाद, अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला। दिल की गहराई से मैं करूँ धन्यवाद, अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला। आशीषों से तूने भरा है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है। अब मैं चाहूंगा तेरे ही नाम को, सबको बताऊंगा यीशु जिंदा है। तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू
सर्वदा. तू असा आहे आमच्या सांगाताक सदाका. आमेन. तो देव असा आमच्या सांगाताक सदाका. आयज पळयात तुमकां न्हू भिरांना, म्हाका भिरांना केन्नाच ना. कित्याक जाणा तो आसा आमच्या सांगाताक सदाका. आमेन. तेच्या नांवान भिरांत वयता, तेच्या नांवान शक्ती प्रदान जाता, तेका शक्ती मेळटा. पळयात पवित्र पुस्तक अशा भाशेन सांगता, जो ताचेर विश्वास दवरता तो केन्ना लज्जीत जायना, लज्जीत जायना. पूण तेका एक नवी शक्ती मेळटा. तेका नवी शक्ती मेळटा. आमेन. आयज पळयात तुमच्या जिवितान प्रॉब्लम्स कितें आसो, उत्तर जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. प्रॉब्लम केदो व्हडलो आसो, उत्तर जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. डिफिकल्ट लायफ कितलें आसो, सोल्युशन जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेजें जिवीत तुमचे भितर आसा आनी हांव तें जिवीत तुमकां दिवंक सोदता. आमेन. जशें जुआवान पवित्र पुस्तकान म्हटलें, ताचें जिवीत म्हजे भितर आसा. तें जिवीत तेणी आमकां दिलें. कित्याक तेणी तें जिवीत अनुभवलें, तेणी तें जिवीत महसूस केलें. Praise the Lord. Hallelujah. आजचे देवाचे उतर घ्या. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 43. आणि थंय देवाचे उतर आमकां ह्या भाशेन सुचयता. अशें म्हटलेलें आसा तें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. 44 लायन. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां धुमालो दितल्यान पासत तुमी मागात. हे परी बऱ्या आनी वायटाचेर आपलो सूर्य एकेच तरेन उदेवसो करता आनी शिगुणी आनी अगुणी मनशांचेर एक सारको पावस घालता. त्या सर्गार आसतल्या तुमच्या बापाची भुरगीं तुमी जातले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय देवाचें उतर आमकां जायते भाशेन सजयता, जायते भाशेन सजयता. पवित्र पुस्तक सांगता, तुम्ही ऐकला पेल्याचो मोग कर आनी दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजू क्रिस्त म्हणटा तें सोडा, हांव तुमकां सांगता, दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां धुमालो दितल्यान पासून मागात. आमेन. कितें जावन आसलें ते पासून आसा. पयले पुस्तकान बरयलेल्या सेम उतर तशेंच आसा. कितें तर तुज्या पेल्याचो मोग कर, दुस्मानाचो द्वेश कर. मागीर जेजून अशें कित्याक सांगलें, तेजून अशें कित्याक चेंज केलें. कितें तर तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दिल्यान पासून. सजमोन घ्या. देव ह्यो मोगाळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. देव ह्यो मोगाळ आसा आनी देव आमचो चड मोग करता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव ह्यो मोगाळ आसा आनी आमचो चड मोग करता, चड मोग करता. पयांच्या वेळार जुन्या करारान पळयताय जाल्यार देवान अशा भाशेन सांगलेलें, तुमच्या पेल्याचो मोग कर आनी तुमच्या दुस्मनाचो द्वेश कर. आनी हें खरें आसलें. तुमच्या पेल्याचो मोग कर आनी तुमच्या दुस्मनाचो द्वेश कर. कित्याक जाणा,
कित्याक तर त्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येवंक नासलो. सो देवाचो मोग तो ह्या संवसारान प्रगट जावंक नासलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ते देखून पवित्र पुस्तक अशे भाशेन शिकयता कितें तर तुमच्या दुस्मानांचो द्वेष करात. प्रेज द लॉर्ड. आणि सडनली ज्या वेळार जेजू क्रिस्त नया करारान येयला त्या वेळार तो सडनली तो नियम चेंज करता आनी तो म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. कितें फरक जाता तेचो द्वेष करून आनी कितें फरक जाता तेचो मोग करून. आमेन. हालेलुया. कितें फरक जाता दुश्मनांचो द्वेष करून आनी कितें फरक जाता दुश्मनांचो मोग करून. पळयात, ज्या वेळार तुमी दुश्मनांचो मोग करतात, ज्या वेळार तुमी दुश्मनांचो द्वेष करतात त्या वेळार ते दुश्मन काय कंटिन्यू चालू रावता. जस्ट एक्झाम्पल घे. 2 घरां आसात आनी 2 घरां मध्ये 2 जाणां फॅमिली आहात. बरें, ही दोनूय फॅमिली एकामेका लागीं उलयना आनी धाकटुले भुरगे जेंकां खबर पासून नासता ते पासून ते एका भुरग्या लागीं खेळना. तूं तांकां विचारताय तूं तेच्या वांगडा कित्याक उलयनाय, तो म्हणटा म्हाका खबर ना, म्हाका म्हाज्या डॅडीन सांगलां तेंच्या वांगडा उलोवंक नाका म्हणून हांव उलयना. सो डॅडी कितें जाता, तुका कोणें सांगलेलें? डॅडी म्हणटा म्हाका म्हाज्या डॅडीन सांगलेलें तेच्या वांगडा उलोवंक नाका म्हणून हांवें सांगलें. तेच्या डॅडीक विचारलेल्यार सेम तेच सांगतलो. म्हटल्यार स्टार्ट खंयसून जालें खबर ना, पूण वीथ जनरेशन जी भावा मध्ये काय दुस्मान काय आसा, जी भयणा मध्ये काय दुस्मान काय आसा, त्याच्यामुळे फॅमिली डिस्ट्रॉय जातात. आमेन. त्याच्यामुळे फॅमिली डिस्ट्रॉय जातात. आयज आमचे समज पुस्तक सांगता चॅप्टर 25 देवाक आवडतल्यो सगळ्यात म्हत्वाच्यो 4 वस्तू आसात आनी त्याच्यातली एक वस्तू म्हटल्यार भाव हे एकामेकाचे चड मोग करणारे असतात. एक भाव दुसऱ्या भावाचो चड मोग करणारो असता. एक भयण आपल्या भावाचो चड मोग करणारी असता. एक भयण आपल्या भयणीचो चड मोग करणारी असता. पूण कितें जाता जेका लागून ही रिलेशनां तुटतात. एक खंयचो तरी एक मनीस असो येता जो मनीस तुजेर अधिकार चलयता आनी त्या अधिकाराक लागून तूं तुज्या भावा वांगडा तुज्या भयणी वांगडा पयस वयताय. प्रेज द लॉर्ड. आयज कितली तरी फॅमिली जे वेळार काजार जाता ती सेपरेट जाता. आयज कितले तरी भाव एकामेका वांगडा उलयना. आज कितली तरी भयणां एकामेका वांगडा उलयना. कित्याक असो एक मनीस ज्या मनशाक लागून फॅमिली डिस्ट्रॉय जाता. हालेलुया. पळया, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान मोग मेळयलो आनी जेजू क्रिस्तान मोगा वयपी विजय मेळयला. प्रेज द लॉर्ड. बरें, जेजू क्रिस्तान खाशा आपूण सांगोंक ना एकामेकाचो मोग करा, पूण जेजून आपल्या दुस्मानांचो मोग करून क्रुसाचेर दाखयलो कितें मोग आसता तो, आनी त्या भाशेन तो चल्लो. पवित्र पुस्तक म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 45 हे परी बऱ्या आनी वायटाचेर आपलो सूर्य एकेच तरेन उदेवसो तो करता आनी शेगुणी आनी अगुणी मनशांचेर एक सारको पावस घालता. त्या सर्गार आसतल्या तुमच्या बापाची भुरगीं तुमी जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. पळया, सूर्य एकूच आसा आनी आमकां दोगां भावांकाय सेम मेवता. पावस एकूच पडटा, दोगांय भावांका सेम मेवता. सो आमी एकाच बापाची भुरगीं आसा आनी आमकां एकामेका सांगता दुस्मान काय घेवंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक लागना एक तुमकां धाकटुली स्टोरी सांगता.
एका जे भायर जे गांव असतात न्हू, भायर जे देश असतात न्हू, तितून तुमकां जाणा बर्फाची घरां असतात. बर्फ म्हणल्यार बर्फ पडटा देखून घरा पासून ती तशीच आसता आनी चड करून ती घरां लाकडाची घरां आसतात. मी आयकलें आसतलें लाकडाची घरां. सो एक कारपेंटर घर तयार करतालो लाकडाचें, आनी लाकडाचें घर तयार करतना तो फळयो मारतालो लाकडाच्यो. सो कितें जालें, फळयो मारता मारता खिळो मारूचो आसता फळयेक. सो तो खिळो मारता मारता खिळो मारलो आनी परतून येवन बॅक सायडीक पळयता जाल्यार एका जी पाल आसता न्हू, पाल तिचे शेपटेक तो खिळो रिगलो भितर. आतां ती पाल हलनाय ना, हलोकूय जायना, चलोकूय जायना, कित्याक तेचे शेपटेक तो भितर रिगला. सो आतां कितें जालें, पाल हालचाल करता, हलयता, पूण ताका हालोवंक जायना आनी तो चुरचुरोंक लागलो. कित्याक बेश्टेच म्हाका लागोन ती एक चुकोन ती खिळो बसलो आनी तो तसोच विसरलो आनी तो गेलो. 2-3 म्हयन्या उपरांत परतून तो त्या कामाचेर आयलो आनी कामाचेर आयलो तेन्ना ताका उगडास आयलो, अरे म्हाज्या लागसून अशी मिस्टेक जालेली, हांवें तो खिळो मारतना एक पालीच्या शेपटेचेर खिळो भितर रिगला. आनी तो देखून तो ताका पळोवंक गेलो. तिका जाणा आसलें ती मरतली वा ताका पळोवंक गेला. देखून तो पळयता जाल्यार ती पाल आजून पासून जिवी आसली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आजून पासून ती पाल जिवी आसली आनी त्या पालीक खिरीज भाशेन जशी पाल आसा तशीच आसली, जशी पाल आसा तशीच आसली. ताका दिसलेली ती पाल मरतली, पूण ती पाल मरोंक ना. आनी हें ताका एक अजाप दिसलें, कित्याक काय ती मरोंक ना, कित्याक काय ती मरोंक ना. देखून तो पळयत आसतना तो एका चेअराचेर बसलो आनी ती आजून कशी जिवी आसा ताका कोण कशा भाशेन हाडून दिता, ती जियेन नासतना कशी जिवी रावतली. तो पळोवच्या पासत तो थंयच बसलो आनी पळयता जाल्यार एके स्वातेचेर एक पाल येयली, दुसरी पाल, आनी आपल्या तोंडान ती खांग घेवन येता आनी त्या जे खिळो बसलेलो आसा त्या पालीक ती बरयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी अशा भाशेन ती दर एक ताका बरयताली आनी वयताली. आमेन. पळयात बाबा, एका म्हणटात प्रिती मोग, ज्या वेळार तुजें सगळें बरें आसतना तुज्या मत्तीक येता ताका व्हॅल्यू ना, पूण ज्या वेळार तुजे लागीं कांय ना आनी ज्या वेळार कोण तुज्या मत्तीक येता ताका व्हॅल्यू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या लागीं आसतना सगळे जाण येतात, पूण तुज्या लागीं नसतना जो येतात तो तुजो खरो भाव आनी तुजी भयण. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमच्या प्रॉब्लमाच्या वेळार आमी एकामेकाक आदार दिवंक जावो. जर आदार दिवंक जमना ना तर तुमकां जितली कॅपेसिटी आसा तितली तरी तांकां विचारात तुका कितें जाय वा नाका तें. कित्याक तुमचे 4 उतरां ताका ताकद दिता त्या परिस्थिती वांगडा लडोवंक. आमेन. जायतीं जाणां अशीं आसा जी आमच्या भावांक, आमच्या भयणीक ज्या वेळार प्रॉब्लम्स येता त्या वेळार सोडून दितात. सोडून दिनाका. घडये तुमकां ती कॅपेसिटी नसतली ताका हेल्प करूं, पूण जितली कॅपेसिटी आसा तितली तरी तुका उतरांनी दिवंक जाता. जितली कॅपेसिटी आसा तुज्या ताकदीन तरी ताका मदत करूंक जाता. जितली कॅपेसिटी आसता त्या वेळार तरी तुमकां मदत करूंक जाता. अशें सोडिनाकात बाबा एकामेकाक. कित्याक आयज जर एका मनशाचेर एक वेळ येता जाल्यार सेम वेळ तो तसोच तुमच्यार पासून येवंक जाता. आयज एका मनशाचेर जी परिस्थिती येता सेम तीच परिस्थिती तुमच्यार पासून घेवंक जाता. आयज तुमकां कोणाची मदत लागता जाल्यार फाल्यां सकाळी तांकां पासून तुजी मदत लागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमी ह्या संवसारान एक बांदलेली आसा एकामेका सांगाता. आनी सगळ्यान व्हडलो गिरेस ह्या संवसारान कोण जाणा, जो आपली अख्खी फॅमिली घेवन चलता तो. आमेन. आनी अख्खी फॅमिली एकामेकाची आयकतात ती. आमेन. अख्खी फॅमिली एकामेकाच्या आकांताक धांवतात. ती सगळ्यान व्हडली सुखी फॅमिली. आमेन. पळयात बाबा, आयज
तुमच्या सांगाताक तुमचो देव आसा, बरी गजाल आसा. पूण तुमच्या सांगाताक तुमचो देव आसा हें दाखोवच्या पासत तुमच्या सांगाताक तेचे गुणूय पासून आसोंक हें जाय, हें अदीक म्हत्वाचें. आमेन. तुमच्या सांगाताक देव आसा हें सजमता, पूण तुमच्या सांगाताक गुण आसात हे तुमच्या कार्या वरवीं दिश्टी पडटा. आमेन. ज्या वेळार तुम्ही कार्य करतात त्या वेळार ते गुण तुमच्या भायर येतात. आमेन. सदांच मोतीन धरात. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मोतीन धरात. सदांच मोतीन धरात. हालेलुया. हालेलुया. पळयात, आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार आमी एकामेका पासत चलोंक जाय. आमेन. एकामेका पासत चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 आमकां सांगता, म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनू एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हटल्यार देवा लागचोच येता, आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो जल्मला आनी देवाक वळखता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 2 वस्तू जातात, देवा थंय जल्मला आनी देवाक वळखता. देवाचो जल्मला सदांच. ज्या वेळार तुमी दुसऱ्याचो मोग करतात ना, तुमी देवा थंय देवाचो जल्मल्यात. हालेलुया. आनी देवाक वळखतात. आमेन. 8वी लायन म्हणटा, कित्याक देव म्हटल्यारूच मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव म्हटल्यारूच मोग. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात बाबा, आमच्या जिवितान आमी संपूर्णकायेन मोगान चलोंक जाय. ज्या वेळार दुसऱ्यांका ज्या वेळार प्रॉब्लेम जाता, तुमची कॅपेसिटी ना बऱ्या उतरांनी तेका पाजो. तुमची कॅपेसिटी ना तेंच्या सांगाताक रावात. तुमची कॅपेसिटी ना तेंकां आदार दियात, पूण तेंकां तुज्या मोगाची गरज. ज्या वेळार तूं दुसऱ्याच्या आदाराक वयताय, ज्या वेळार तूं दुसऱ्याची मदत करूंक वयताय, त्या वेळार देव त्या मत्तीन येता. आमेन. हालेलुया. देव त्या मत्तीन आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव म्हटल्यारूच मोग. आमेन. ज्या वेळार तूं पेल्याचो मोग करता, ज्या वेळार तूं तुज्या बहिणीचो मोग करता, ज्या वेळार तूं तुज्या भावाचो मोग करता, देव म्हटल्यारूच मोग. देव म्हटल्यारूच मोग. आनी कांय ना बाबा, संवसारान एकूच रावतले, मोग. आनी देवान क्लियर केला, मोग, भावार आनी परवासो, आनी सगळ्या परस व्हरतो तो मोग. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरान पासत पवित्र आत्म्या तूं लाडको आय म्हाज्या जिवितान. लाडको आसाय तूं. एका वेगळ्या म्हज्या जिवितान काम करताय. थँक्यू तुज्या ह्या देणे पासत. आमेन. गॉड ब्लेस.